स्पोर्ट्साचो खूप वर्साचो डिमांड असलो 283 स्टाफ हो आमी रेग्युलर करपाक मागताले हो आमचो पयलींचो डिमांड आनी चीफ मिनिस्टरान म्हाका आश्वासन दिल्लें की आपूण करतलो। हो स्टाफ असो आसलेलो की 193 DYSA हेचो स्टाफ आसलेलो आनी 93 जो 5 वर्सां चड काम केल्लो SCGचो स्टाफ आसलो हे मेळून 283 स्टाफ आसलो आनी कितली वर्सां जाली तेंचो डिमांड आसलेलो की आमकां रेग्युलर करचे की आमची स्केल तरी वाडयची आनी कितलेशे सरकार जाले पण हेंचेर कोणें लक्ष दिवना। हेंची एक जिनेन अशी मांग आसलेली पण ती पूर्ण जावना। हांव स्पोर्ट्स मंत्री जाल्या उपरांत हो इश्यू घेवन आमी फुडें गेले। चीफ मिनिस्टराक हांवें कॉन्फिडन्सान घेतलो आनी चीफ मिनिस्टरान आज ऑर्डर दिल्या की हो जो स्टाफ आहा तांकां गव्हर्नमेंट सॅलरी लावची आनी गव्हर्नमेंट स्केल प्रमाणे तांकां पगार जावचे आनी ते रेग्युलर जावचे स्टेप बाय स्टेप। रेग्युलर जावपाकूय मातशे प्रोसिजर आसात की पयलो तांकां सॅलरी लायली आनी तांकां त्या लेवलाचेर हाडलेलो आहा टेम्पररी स्टेटस दिवन। हें व्हडल्यांतलें व्हडलें काम आमच्या मनोहर पर्रीकरान केल्लें आहा, चीफ मिनिस्टरान केल्लें आहा, दाखोवन दिलें आहा की तो बहुजन समाजाचो चीफ मिनिस्टर। आनी हांव खूश की येदो व्हडलो डिमांड तेणी पास केलो जो कितले वर्सांचो पेंडींग आसलेलो। आज कॅबिनेटान इश्यू डायरेक्ट तेणी केल्लो आसा आनी तेणे ऑर्डरी दिल्ली आहा। हांव खूब आभारी तेजो कारण हें काम जातलें कारण कितली वर्सां हांव प्रयत्न करतालो। पयलीं स्पोर्ट्स मंत्री आसतानाय प्रयत्न करतालो पण ते जावना त्या चीफ मिनिस्टरा कडेन पण ह्या चीफ मिनिस्टरा कडेन तें जाल्लें काम। हें व्हडलें काम बारीक न्ही हें। जो 283 स्टाफ आज गव्हर्नमेंट सॅलरी हो स्केल तांकां लायिल्लो आहा तांकां मेळटा 1 तारखेपासून 1 जानेवारी 2019 पासून तांकां चालू जातलें। आतां फुडलो जो प्रोसिजर आहा तांकां रेग्युलर करपाचो तेंचे फिटनस तेंचे RR हें सगळें पळोवन स्टेप बाय स्टेप आमी फुडें व्हरतले, बोर्डाक घालतले, कन्सिडर करतले आनी तांकां रेग्युलर करतले। पण हें व्हडलो डिमांड जो तेणे 193 DYSA आणि 91 DYSA तेजे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स आणि 91 SCGचे असो मिळून हो स्टाफ आहा। आज तुम्ही जाणा आसतले की हो जो स्टाफ जो हा डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आसलेलो हो रिटायर जालो 7000 पगाराचेर। लोक रडटा थोडे आसा थोडे गेले पण त्या पगाराचेर। आज हो आनंदाचो दीस। हांव आला मानता की हांव आमदार जावन मंत्री जावन व्हडल्यांतलें व्हडलें काम केलें तें आज आनी चीफ मिनिस्टराचे हांव आभारी आहा। देवा कडेन मागता तांकां आरोग्य बरें दिवचें म्हणून कारण हें बहुजन समाजाचें काम हें बरें व्हडल्यांतलें व्हडलें तेणें केल्या बद्दल।